चुकून ना वी एक्सेप्ट द मॅन्डेट गिवन बाय द पीपल. भितर आमी प्लॅनिंग कमी पडलें, टायमींग आमचो कमी पडलो. आनी तुमी पयलें आसतलें जी प्रचार टायमार मुखार सायलेंट वोटींग आसलें वन सायड. आमचे वांगडा 5 जाण आसताले आनी तेंच्या वांगडा 50 जाण आसताले. तरी आसतना लोकांचो कॉल दिला, डिफरन्स ऑफ वोट्स व्हडलो असो ना. वी एक्सेप्ट द मॅन्डेट गिवन बाय द पीपल. तेंकां कॉल दिलो आमी एक्सेप्ट करता. टुगेदर फॉर सांखळी सदांच तेंची सेवा करपाक उपलब्ध आसतले. खंय तरी कमी पडले. 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी रुलींग केलें. हे फावटी तांकां चान्स दिलो. कॉंग्रेच्युलेट ऑल द विनर अँड मिस्टर ऑल द बेस्ट. थँक्यू. प्रेशरायज केलं गेलं अशें म्हणटा वोटरांक खंय तरी प्रेशरायज केलं गेलं असेल. तें ऑलरेडी नॅचरल आहा न्हू. तुमकां पयलीं पासून तुमी पयलें जालें. म्हाका पडले 334 मतां. म्हाजे वांगडा आसले कितले उबे आसले पुताक 2 जण. तेजे वयल्यान तुमकां कळटा न्हू 334 मतां आसा ते कोण वांगडा उबे रावूंक सोदिना. कसलें कारण आसतलें तुमकां खबर आसतलें. कितें कारण काँग्रेसीन तुमकां सपोर्ट करूंक ना कशें दिसता? आमी पार्टीचो खंयचोच सपोर्ट घेवंक ना. आमी आमचे पॅनला वांगडा बरोबर रावले. आमी काम केल्लें तेजे आदारार रावले. जनतान डिसायड केला की दुसऱ्यांक चान्स दिवचो, रुलींग पार्टीक चान्स दिवचो. सो वी एक्सेप्ट द मॅन्डेट. पूण आतां खंय तरी आमी पळयता की लीड ही बीजेपी जाल्ली आसा पळय. तुमचे 4 ऑलरेडी इल्ले आसतले म्हणून तुमचे कडल्यान खंय तरी बेनिफिटा वयता अशें दिसता. इट्स पार्ट एंड पार्सल न्हू. पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिटिक्स इन गेम. दे वेल प्लेड. आनी सत्ता आहा तेंचे कडेन, पावर आहा. खंय तरी लोकांक आशा आसा की तेंचे कामां जातलीं म्हणून. इतलीं मतां पडून जे उगी रावला तांकां विचारलें कळटा. खंय तरी आपल्याक अडचण येवंक शकता जाल्यार मारलें आसतलें. सो तुका दिसता की बीजेपीन खंय तरी सरकाराचो प्रेशरायज करून टिकून घेतलो? ऑलरेडी हांवें उलयल्लें आहा. स्टार्टिंगच्यान आमी लास्ट पर्यंत उलयत आसा की बाबा प्रेशराचेर राजकारण चालू आहा. प्रत्येक मनशाक कॉल केला, प्रत्येक मनशाक खंय ना खंय वयर सकयल केला. हें तुमकां खबर आसा. बट कारणां घेवन फायदो ना. वी एक्सेप्ट द मॅन्डेट अँड वील सी वॉट हॅपन्स नेक्स्ट. आय विश दॅम ऑल द बेस्ट आनी कॉंग्रेच्युलेट ऑल द विनर्स. जनतेची सेवा करची तेंच्यांनी, तेंची अपेक्षा प्रमाणे काम करचें. आमी सदांच तेंच्या वांगडा आसतले. खंयचे खंय काम आसा ते आमचे जनते वांगडा आसतलेच आमी. धर्मेश, ह्या रिजल्टा उपरांत सांखळेच्या राजकारणात एक्टीव भुमिका आसतली काय कशें कितें? वेल टायम वील टेल. येवन ते टायम लोकांनी कॉल दिल्लो आसा. सो अजून मेन इलेक्शनाक टायम आसा. 3-4 वर्सां उरला. 4 वर्सांनी कितें जावंक शकता. सो वेट एंड वॉच 2024 पोल्स. तेजे मागीर डिसिजन घेवया.